गोंय आनी केंद्रांतले बीजेपी सरकार मेळून धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचे वळेरेंत घालपाक पुराय यत्न करतले म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार उलयला। कुडचड्यार धनगर समाजाच्या मेळाव्यांत सावयकार ही गजाल उलयलो। धनगर सध्या ओबीसींत आसात, तांची अनुसूचित जमातीची मागणी तडीक लागची म्हूण शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळपाचें आसा। तेजे खातीरचे प्रयत्न जे आसात त्या समाजा कडेन गेली कित्येक वर्सां लागच्यान संबंद आशिल्ल्या कारणान म्हाका विश्वास आसा की आयज गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे आनी दिल्लीनूय सरकार आशिल्ल्या कारणान जी 2003 परिस्थिती आशिल्ली तशीच आतां आसा। निश्चितपणान त्यांच्या ह्या गजालीचो पाठपुरावो करून आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आसात, हांव आसात, आमी सगळे जाण निश्चितपणान प्रश्न सोडयतले आनी हो स्टेटस जो आसा तो तांकां मेळोवन दिवपा खातीर यत्न करतले। मेळाव्याक आमदार सुभाष फळदेसाय, बाबू कवळेकार, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले। आमकां सीएमान आमच्या आमदारा मार्फत किंवा आमच्या पदाधिकारी मार्फत एक अपॉइंटमेंट दिवन तेजेर सविस्तर म्हायती जाणून घेवपाक जाय, कारण सीएमाक जो पर्यंत हो इश्यू कितें तो कळल्या शिवाय सीएम फुडाकार घेवचो ना। गोंयांत दिले म्हणून महाराष्ट्राक दिवपाक जाय अशें कांयच ना। हे जे आर्थीक परिस्थितीचेर आनी काही जे ठरावीक मुद्दे आहा तेजेर अवलंबून एसटीन इन्क्लूड जावपाचें धोरण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाचें हें आसता आनी हे फक्त टॅक्निकल ग्राउंडाचेर इन्क्लुजन जावपाचें उरल्या आनी मेरिटाचेर जावपाचें उरूंक ना। सद्या कितें आसा, शैक्षणीक दृश्ट्या आनी रोजगार हे दोन मेळून बाकीचे सगळे दिल्या बद्दल गव्हर्मेंटान खुबशे हे दिला, मदत दिला, पूण हे जे मेन गावडा, कुणबी, वेळीप ओबीसींतल्यान एसटीन गेले, उरल्यात धनगर। महाराष्ट्र आनी गोंयान हे जमातीच्या नावाचे कोफुसांव आशिल्ल्यान एसटीचे वळेरेंत घालतले जाल्यार ते जमातीच्यो परंपरा, वेवसाय, अर्थीक परिस्थिती आनी चाली-रितींचो परत शास्त्रीय अभ्यास करून गोंयाक केंद्रा कडेन धनगरांची केस परत उबी करची पडटली। इतल्याचेर ही गजाल सध्या आडकल्या। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो खबरो। कोलवा पॅरिश पेस्टॉल कावन्सिलान आयतारा रक्तदान शिबीर घडोवन हाडिल्ले। ह्या शिबिरांत जायत्या तरणाट्यांनी रक्त दिले। पॅरिश पेस्टॉल कावन्सिल कोलवा पयलेच फावट आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडला। अदी करून हे रक्ताचें मोल जें जायत्या जाणांक गरज पडटा रक्ताची आनी वखदार जायत्या लोकांक रगत मेळना। एक रक्ताचें बॅग जर तर एक रक्ताचें एक बॅग जायत्या जाणांचें जिवीत सांबार करूंक शकता, अदी करून तुमच्याच घरच्याचें। पूण हांव मागतो गोंयच्या हेवूय पॅरिश कावन्सिला लागीं तुमी जाता जाल्यार असलीं ऑर्गनायज करचीं कॅम्पां। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन प्लास्टीक हटाव कार्यावळ आनी कोयर व्यवस्थापन कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार पंचायत वाठारांतल्या लोकांक वेगवेगळ्यो वस्ती भेटयल्यो। Garbage management workshop and we have organized tree plantation to celebrate Panama Hot Summer, and now the students will be visiting the home for the aged at Majorda, and we have also launched a good many welfare schemes to the villagers. I have given the glucometers, coffee making machines today, and the malaria testing kits to all the panchayats in my constituency, and likewise other members will be doing it in their constituencies to get rid of plastic and all. We have given cloth bags to all the people who have come. स्नेह बँकेट हॉल ह्या नव्या हॉलाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तावण केले। ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोयचे मुखेली सुभाष वेलिंगकार आनी हेर हजर आसले। परवरी पठाराचेर तुमी जर पळयल्यार एकूय असो हॉल ना की जो सेंट्रलायज एसी आनी ल्हान फंक्शना खातीर आमी पळोवपाक गेले लोकांक पणजे वचचें पडटालें किंवा म्हापशा वचचें पडटालें। ही एक म्हाका दिसता आमकां संदी आशिल्ली बिझनेस सुरू करपाची आनी ती आमी ग्रास्प केली आनी म्हणूनच आज हाचें उक्तावण जाल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय रग्बी फुटबॉल युनियनान खेळा खात्या बरोबर मेळून शाळा आनी हायर सेकंडरीच्या फिजिकल एज्युकेशन शिक्षकांक 3 दिसांची टच रग्बी कोचिंग कार्यशाळा घेतली। शुक्रार ते आयतार मजगती पणजे जाल्ले हे कार्यशाळेंतल्यान 50 नवे कोच गोंय रग्बी फुटबॉल युनियनाक मेळ्ळ्यात। शाळांनी भुरग्यांक रग्बी शिकोवपा खातीर संघटनेन शिक्षकांक रग्बी बॉल वाटले। गोंयांत रग्बी वयर काडपाक UAEचे संघटनेन आदार दिला। Controlled game is a game with limits. The limits can be the number of players each side. It can be 2 a side, 3 a side, 4 a side. It can be the time limit. Okay, you've only got 2 minutes. See how many passes you can get in that time. It could be the size of the grid.
Okay, you've only got a 5-meter square. Actually, you've got all of this room to run around. So the limits of the game depends on the skill that you're trying to develop. The intensity of this has gone up a little higher, so you're building up slowly to a full intensity game. You can introduce your attacking skills, defending skills, different strategies. Right? So this is where you concentrate on that new skill for today. All the players are wanting to play a game. You were all like it yesterday. When can we start playing for real? Okay? This is where we get this. We're now at full intensity. We introduce 6 per side and roll-in substitutes. Okay? And whatever size pitch you've got available to you. For the roll-in substitutes, ensure everybody gets equal game time. Question coming from Prudent Media, saying the UAE Touch is associated with Goa Rugby Football Union for developing touch rugby in Goa. Similarly, is there any such association of UAE Touch in any other places in the world, or is this the first official international association? This will be the first recognised where we have sat down with another international association and looked proactively at putting things in place. The touch community, which exists in over 60 countries across the world with national touch associations, are proactive about putting in place relationships with rugby clubs across the world, across Asia, across the northern and southern hemisphere. So it's an exciting development for us. What I learned here more is the respect. Yes, my gurus, I respect you from the bottom of my heart. And they were very respectful, they were well disciplined, and I had no words to express about the punctuality. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.